सत्यनारायणाच्या निमतान आज पलीकडे देवाकडे आशीर्वाद मागला की सगळे मडगावचे बरे जावं, कल्याण जावं. मडगाव म्युन्सिपाल्टी ही कशी म्हणटा ती नंबर 1 वायब्रंट म्युन्सिपाल्टी, A क्लास म्युन्सिपाल्टी. आणि अशें ह्या मूळ आर्थीक शहरां भितर ह्या म्युन्सिपाल्टीचो मेन काम आसा हें शहर एक सुंदर आणि त्याच बरोबर एक वायब्रंट अशें दवरपाचें. हें काम ते अनेक वर्सां चालू आसा. हें अशेंच बरे भशेन चालू जावं. आनीक भितर नवीन नवीन जे अनेक प्रकल्प आसतले किंवा लोकांच्या सुविधे खातीर झडपाचें आसतलें ते सगळे कामां तांचे पूर्ण जावं. बरी भारतीय जनता पार्टीच्या आदाराचेर डबल इंजीन सरकार केंद्रांनी आसा, हांगाय आसा. आनी त्याच बरोबर सगळ्यांनी मिळून मिसळून व्यवस्थितपणे मडगांवच्या उदरगती खातीर काम करचें. मडगांवचो बरो तरेन विकास आनी येणाऱ्या काळामध्ये तांकां राजकीय सामाजीक एक आर्थीक घडोवपा खातीर तांकां बरें यश येवं त्या भावनेंतल्यान तांणी केलें. देवाकडे मागया आमी ह्या अध्यक्ष आनी बाकी सगळ्यांचे बरें जावं दी आनी ह्या शहराचें सगळ्यांच्या लोकांचें भलं असो थँक्यू. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक कावन्सिलरांक बरोबर येवन सत्यनारायणाची पुजा पयले कितें करतात ही अत्यंत आनंदाची गजाल. खुबश्या कडेन सत्यनारायणाची पुजा जातात, गणपतीची पुजा जातात, गणेश चतुर्थ सादर सत्यनारायणाची पुजा वचून बरेंच पळोवपाचें. पयले खेपेक आनी केलें. नगरपालिका तांचे सगळे कर्मचारी कावन्सिलर हांचे अभिनंदन करता की एक बरें पायंडा ताणें हांगा घालो. तातूंतल्यान सगळ्या लोकांक येवन पांय पडपाक मेळटा, देवाचे आशिर्वाद घेवपाक मेळटा, प्रसाद घेवपाक. हांव सगळ्यांक तांकां शुभेच्छा दिता. आज रक्षाबंधनाचो दीस, रक्षाबंधनाच्योय शुभेच्छा दिता. आनी रक्षाबंधनाच्या दिसा सत्यनारायणाची पुजा जाता ही अत्यंत आनंदाची गजाल अशें हांव मानता. पुढे चलतले अशेंच कंटिन्यू आता एकदां सुरू जालें की मागीर कंटिन्यू उरता. थँक्यू. पालिकेच्या इतिहासा भितर म्हाका दिसता पयलेच फावट आमी श्री सत्यनारायणाची पुजा करपाचें ठरयलें. सगळे कावन्सील आनी नगरपालिकेचे स्टाफ, सगळे चीफ ऑफिसर, ME जावं, AO जावं, हेड क्लर्क जावं, सगळे इंजिनियर, सगळे स्टाफ, सगळे कावन्सिलर, वायस चेअरपर्सन, एक तांचें म्हणणें आशिल्लें की मडगांव नगरपालिकेक केन्नाच सत्यनारायणाची पुजा ही जावना. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान एक निर्णय जाल्लो गेल्ल्या म्हयन्यात आनी जामावले श्री मडगांवचे ग्रामदेव श्री दामबाबा कडेन वचून आमी प्रसाद घेतलो. प्रसाद घेतलो उत्कृश्ट अशें दामबाबान आमकां आपल्या सहमती दाखयली आनी तातूंतल्यान सगळ्या सगळे कावन्सिलर्स आनी कावन्सील आनी सगळे स्टाफ, चीफ ऑफिसर, ME, AO, सगळे इंजिनियर, सगळे स्टाफ आनी मागीर सत्यनारायणाची आज सकाळीं 5:05 आमी सकाळ फुडें शुद्धी होम घालो. आनीक जवळ जवळ 20 ते 25 मिनटां शुद्धी होम सगळ्या सेक्शनावर भटजी स्वतात शुद्धी होमाची ताणें प्रक्रिया केली. आनी आज 10 वरांचेर आमी सत्यनारायणाची पुजा केली ती 12 ते काबार जाली. अर्दवर आरती केल्यो आनी आतां तीर्थ आनी महाप्रसाद चालू आसा. सगळ्या म्हज्या कावन्सिलाक, सगळे कावन्सिलर, वायस चेअरमन, सगळ्या कावन्सिलाक हांगा देव बरें करून म्हणटा. तसोच चीफ ऑफिसर आनी खास करून ME, AO आनी स्टाफ म्हणजे अवघ्या 5-6 दिसां भितर ताणें टोटल हो सगळो अरेंजमेंट तयार केलो. टोटल म्युन्सिपाल्टी धुवन सगळें क्लीन करून काडलें म्युन्सिपाल्टीनी भितर सगळें करून. आनी आज ही पुजा सत्यनारायण हांव मडगांवचे ग्रामदेव श्री दामबाबा कडेन म्हाका हात जोडून नम्रायेन मागता. म्हाका एक इमोशनल जाला. तुम्ही पत्रकार सदांच म्युन्सिपाल्टीचेर टिका करता. कित्याक म्हणून म्हाका खबर ना. अशी टिका जाताली सगळे वतात ते मडगांव नगरपालिकेचे सगळे लोक उलयताले. आज हांव सत्यनारायण देवा कडेन मागता काही कितलें जें वायट आसा कितें आसा जाल्यार आयज आनी ह्या नगरपालिकेचें पयस वचचें आनी गोंया भितर मडगांव नगरपालिका उत्कृश्ट नगरपालिका जावची हो आमी मुखार आमचे स्टाफूय प्रयत्न करतले, आमी कावन्सिलीय प्रयत्न करतात. आमचो थोडो टायम उरलो आनीक मागता दामबाबा कडेन दामबाबा ड्रायव्हरा ही अशीच सगळ्या आमच्या स्टाफाक सदां आयुश्यभर प्रेरणा दिवची. म्हणजे ज्या तरेन सगळ्यांचे बायलो म्हणून लेडीज जेंट म्हणून एमी बसून राती 10-11 बसून रावलो. सगळे तयारी करून ही सगळ्या पुजा आमी सक्सेसफूल केली. सगळे आमी सगळ्या गॅस्टांक आपल्याला तेही गेस्ट येतले
तुम्ही सगळ्यांक तुमी पत्रकारय भाव मुद्दम सगळे आयले म्हणून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तेमी कडेन बायट तुझा सुरुवात करपी रामू शेट्टी ऑपरेशन ताका विचारलें वायट न्ही एक प्रथा सुरवात करपाक म्युन्सिपालिटी निवळ जातली देव म्युन्सिपालिटीन येवप गरजेचो देवाचे मनीसूच अजून पावना देवूय पावूंक जाय देव जर पावता जाल्यार बरें जाता मागीर निवळ जातली म्युन्सिपालिटी आनीक मडगांव काम रमतालें एक इतिहासीक जागो हो जागो निवळूय उरूंक जाय हांगा लोकांचो भावार्थूय उरूंक जाय आनी ताजे खातीर जर खंयची नवी प्रथा सुरवात करता जाल्यार ती वायट न्ही बरी आसा नगरपालिकान जाल्ल्यान म्हाका दिसता ही फर्स्ट टायम सत्यनारायणाची पुजा करपाचो योग आमकां मेळ्ळो खूब एक वर्सभर जालो प्रयत्न करतालो आनी नगराध्यक्षाच्या प्रयत्नान त्या प्रयत्नान आज आमी पुजा केल्ली आसा आनी सगळे आमचे स्टाफ कावन्सिलर चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर सगळ्यांच्या संमतीन आनी सगळ्यांच्या पार्टिसिपेशनान जाल्ले आसा आनी आमी देवा कडेन मागता की आमकां अशीच वर्सान वर्स आमकां म्युन्सिपालिटीनी पुजा करपाची आमकां देवान शक्ती आनी प्रेरणा मेळटी आनी सगळ्या मडगांवकारांक तें काम बरे स्टाफाक शक्ती आनी प्रेरणा दिवची मागता देव बरें वर्सा वर्स जातली आता पुजा वर्सान वर्स जातली अशी आमी देवा कडेन मागता देवान आमकां बुद्धी दिवची की वर्सान वर्स अशी करपाक आमकां बुद्धी दिवची मोठी सत्यनारायणाची पूजा इथं बरें न्ही घुसपता पातोळेचे आमदार म्हणजे सद्या खातीर कावन्सिलर सगळ्यो सगळे पात्रांव Wow.